आमचो मुद्दो असो आसा की म्हापशा बस स्टँडार जे मुत्तात ओपन युरिनेशन जाता ते धर गोंयकार धर भायले धर कंडक्टर धर बस ड्रायवर्स धर कोणूय धर जे मुत्तात ओपनली जंय चेडवां आसता बस स्टँडार जे KTCचो ब्लॉक आसा थंय चेडवां आसता धर जाणटी बायलां आसता बाकीचे लोक आसतात तांच्या मुखार येवन मुतप खरेंच वायट दिसता पळोवपाक हें म्हणून तर आमी हे सांगपाक येता लोकांक की हें बंद जावपाक जाय. दुसरी गजाल म्हटल्यार 14 ऑक्टोबराक पोरू 2017 आमी एक प्रोटेस्ट काडलेलो. प्रोटेस्टान आमी कोण कोण मुत्ता तांकां कवर केल्ले मिडियाक घेवन कवर केल्ले आनी जे प्रॉब्लम फेस केले ते सांगलेले. तेन्ना आमकां पुलिसांनी सपोर्ट दिवंक नाशिल्लो. जे PI आशिल्ले तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी ऑफिसर्स दिना तुमकां म्हणून. इनफॅक्ट ही तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंच्यांनी कोण मुत्ता तांकां फायन मारपाची पण तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करूंक नाशिल्ले. पण आतां इतले दिसांनी आतां 6 म्हयने जाले 6 म्हयने परत आतां हो प्रेस कॉन्फरन्स धरला ओन्ली बिकॉज की आजून कांयच इम्प्रुवमेंट जावंक ना. थंय मुतपाचें चालूच आसा वयल्यान आनीक कचरो जाला थंय. आनी हांव हेंय सांगपाक सोदतां समज गव्हर्मेंट आमकां सांगता वो KTC सांगता आमचे कडेन जायना आमचे कडेन फंड ना जाल्यार टेल अस लेट अस नो वील डू इट. आमी क्रावड फंडींग करता आमी स्वता पेंटींग करता. समज तुमचे कडेन जायना हें करपाक नाजाल्यार तुमी KTC वाल्यांनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी MMCक दिवची. कित्याक MMCक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी MMCक दिवची. ते करतले आपले इनिशिएटीव. गव्हर्मेंट धर नाजाल्यार KTC धर जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या बस स्टँडाक तांकां इतलेंच सांगणें की तुमी ही जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जे तुमचें काम आसा एक क्लिनलीनेस आसा तें तुमी 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर करपाक जाय. नाजाल्यार आमी परत देंवतले परत आमी प्रोटेस्ट करतले फूल स्टुडंट पावर घेतले आनी देंवतले. तेन्ना आमी तेजें कारण सोदपाक गेलीं न्ही तेन्ना आमकां कोणें सांगलें की जे सुलभ शौचालय आसा पळय ते 1 रुपया घेवचे सोडून 5 नाजाल्यार 10 रुपया घेवपाक लागले. म्हणजे जे आसा पळय कायद्याचे पयशे ते घेयनाशिल्ले पण एक्स्ट्रा घेवपाक लागले पयशे. सो ते आमचे कडेन येवन झगडपाक लागले की हेतून तुमी कितें करूं शकता जाल्यार करा. मागीर आमी कितें केलें आमचो एक मेंबर एज अ कस्टमर म्हणून गेलो पण ताचे सुद्दां ताणें अशेंच 10 रुपया घेतले. सो तेन्ना आमी थंयसरूय आवाज केलो की लायक तेंच्यांनी वयल्यान बोर्ड घातिल्लो आसता की 1 रुपया युरिनेशनाचें म्हणून आनी 2 रुपया म्हणून. सो तरी ते बोर्ड आसतना सुद्दां जास्त पयशे घेता. सुलभ शौचालय जे आसा आमचे सगळ्या कडेन जे आसा सगळ्या बस स्टँडार म्हापसात बस स्टँडार खुबश्या बस स्टँडार जे आसा ते क्लीन ना. सो लोक कितें म्हणटा की थंय करचे शिवाय हांगासरूय गेल्ले एकूच न्ही म्हणटात ते बिकॉज थंयसर जें वातावरण आसा तेंच भायर वातावरण आसा की कांय डिफरन्स ना म्हणपाक लागले की आमी पे करून कितें बऱ्या हितून वयतली तशेंय ना म्हणपाक लागले की दोनाय वाटेन तें एकूच जाता म्हणून लोकूय केर्लेसपणा करता. ताणें भायले उलयल्यान ताणें भितरलें सांगलें खरें हायजीन हो आमच्या म्हापसा बस स्टँडार जो शौचालय आसा तितून हायजीन खरेंच बरें ना. कंडिशन्स बॅड आसा. सो तांच्यांनी ते इम्प्रूव करपाकूय जाय. आनी अशे फॉरेनर्स सुद्दां भायर करतात असो तो एक सुद्दां पॉयंट घालो. ताणें तेंच म्हटलें की भितरूय तशेंच आसा तशें भायर. सो आनी दुसरें म्हणटा तें गार्बेजूय खूब आसा बस स्टँडार. आमचो बस स्टँड असो बस स्टँड दिसना. तो पयल्यार थंयसर वीट येता वचपाक पांय सुद्दां घालपाक नासता की तशेंच थंयसर थुकतातूय सगळें तें सुद्दां आसा. आनी दुसरो म्हाजो ओपिनियन असो आसा की आमी आवाजूच काडलो रॅलीज काडले कितें अवेरनस केल्यार फायदो ना. आमचो मायंडसेट सुद्दां चेंज जावपाक जाय. तसो आमी मायंडसेटूय दवरपाक जाय. जितलें आमच्या खातीर गव्हर्मेंट आतां इतलें डेवलप करता हें करता सो तेज्या खातीर तितलें आमी तशें तांकां हेल्पूय करूंक जाय आमच्या हितून. आमी मोर्चा केलो आमी इतलो बोवाळ केलो आमी एक तांकां अवेर करपाक आमी प्रयत्न केलो बऱ्याक. आतां हें करून फायदो कितें जालो कांय ना. फरक पडोंक ना वचून आनीक जाला. म्हणजे हांव म्हणटा कितें जावं सिस्टम जावं नाजाल्यार आमचोच लोक जावं तांकां जाय कितें आमी कितें मागलें तें बरें मागलें कोणाच्या लुकसाणाक मागोंक ना कांय. समाजाचें बऱ्या पैकी काम जावचें समाजाकूच बरेंपण जावचें सिस्टमीकूच बरें पडचें एक आमचें डेवलपमेंट जातलें आमची एक बरी इमेज वयतली भायर म्हापशाची. कितें बरेंच मागलें वायट कितें मागलें कांयच वायट मागोंक ना. पूण एक स्टेप खंयच्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन आजून घेवंक ना थंयसर. ते सोडून मुन्सिपाल्टीचे लोक सोडून थंयसर कोण साफ करूंक वचना. बाकीचे फक्त मुन्सिपाल्टी थंय आपलो एफर्ट घालूंक शकना. एक्चुली आमी फुडें फायंड आवट करपाक ट्राय केलें बस स्टँड जो येता पळय तो KTCच्या अंडर येता. पूण इतलें जावन सुद्दां आमची म्हापशाची मुन्सिपाल्टी आसा ती एरिया म्हापशा अंडर पडटा आनी पळोवपाक इतलें बुरशें आनी वायट दिसता. म्हणून म्हापशेची मुन्सिपाल्टी खंय तरी आपलो एफर्ट घालता पूण KTC कितें एफर्ट करता.
जे फंड्स तेंचे येता ते खंय युटिलायज करतात ते क्लिनिनेसाक युटिलायज करता काय ना. आमी मेमोरंडम दितले सगळ्या डिपार्टमेंटान दितले सगळे करीत रावतले पूण कोणी तरी म्हटल्यार एक तर इंट्रस्ट घेवपाक जाय आनी दीस इज बेजीक. हें जर आमचें सारकें ना जाल्यार दुसरे जो डेवलपमेंट जाता तेजेर कांयच अर्थ ना.